दादरची फॉर्मली आहे. हो.
दिसाच्या दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थना वेळी वापरता आणि हे परी आमी ताची निरंतर दिनवासणी करूंक जाय म्हूण शिकयता. तर आमकां परत नवी फळां आनी पीक दिल्ल्या देवाक वाखाणुया. आनी जशें आबेलान बुयेंतली पयलें पीक देवाक भेटयलें तशें आमी आमची पिकावळ आमच्या दुर्बळ भावा भयणीक वांटूंक दिवंक शिकुया. देवा आमच्या बापातावन येता त्यो सर्व वस्तू समेस्ताच्या फायद्या खातीर केल्यात. तर आमी खरेपणी ताची भुरगीं जावचे खातीर अशेंच करूंक जाय. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचो. स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर आनी ताचे भितर आसा तितले रचला त्या जिव्या देवाशी परतून या. आदल्या पिणकांनी आपली वाट धरून सगळ्या विदेशांक तांणी निर्मिली. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गार तो पावस धाडटा, काळा परमणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार आठवून आमच्या हाताच्या वावराचे ताचो आशिर्वाद मागतना आमी आमच्या जिवितांत नितीवणपणाची फळां दिवंक जाय म्हूण विसरचे न्हय. देखून आतां खालतेपणी देवा लागीं आमची मागणी घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. देवा, तुजे पूर्व येवजणेन तुवें भुयेंतलें पोसण आमकां दिलें. आमचो गांव वारून आनी भुयेंतली एकठांय केल्ली ही फळां आमचे कुडीच्या पोसणाक आनी मोनाच्या विकासाक उपकारो. जबाब, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तुवें आमकां नितीवंतपणाच्या फळांनी भरली. आमी ताचे सोवे एकवटून जिविताची संपूर्णाय जडुशी आनी सांबाळुशी कर म्हूण आमी मागता. जबाब, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासणेच्या बलिदानाक भावार्थाचो गोड समारंभ खुणा करून घेतले. तो तुज्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटा त्यो वस्तू तुजे पवित्र सभेचो जीव सांबाळूंक फळां दीक जायश्यो कर. जबाब, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या समेस्त भुरग्यांनी भेदभाव नासतना निती परमणे वांटून घेवंक तूं नेमिल्लें. सर्व दुबळी आनी गरजेवंत भाव भयणी शांतीन आनी सोवस्कायेन जिवन सगळ्या काळजान तुजी मोहिमा गावूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं. जबाब, सगळी आमची मागणी करून जेजून शिकयलेले प्रार्थन आमी उच्चारया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिसांक तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तावण्यान पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. रावया. सर्वेस्परा देवा, सर्व वस्तूच्या रचणारा, मळबांतलो पावस आनी दव धाडून आनी सुपळ भुंयेचो आदार घेवन धाना फळांनी सुबा फळ तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थाच्या ओत्रेक तुवें सुफळ केलें. देखून तुजें बरेपण आनी काकलूत आमी निरंतरी वाखाणू आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्याचो आमी उपयोग करूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी ह्या फळाचे पिकाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन.
थोड़ी में सब थोड़ी थोड़ी Take little. ब्यूटीफुल Have a nice day.
बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावाने. सोर पदवीदार देवाक आम्ही वाखाणूया. ताणे आपले सोर शक्तीन पृथ्वी रचली, आपले पूर्वण येवजणे ती गिरेज केली. ती मनशा आधीन केली. देवाक ताच्या उदारपणा खातीर दिनवासूया. शुभ वर्तमानात सांगला तशें पयले देवाचे राज आनी ताचें नितीपणपण जायते आमकां फावो जातले. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, मनशाक प्रितुमेर वावर करून तिचो फायदो करून तुवें फॉर्मायलें. तर तुजे मुखार सरपटून आमी मागता. सदांच सुबापीक आनी ताजोशी फळां उगपून उदरपणी आमकां दी. वाऱ्या वादळां जावं, परब्या पावसां जावं, आरवा बुट्टींत जावं, शेतां भाटांत आनी बिया फळां कांयच वायट जायनासतना आमी भोगलोले बी आनी रोयलोल्यो रोपयो बरे भाशेन वाडो सुबा फळां दिवंक पावून आमी मागता. क्रिस्ता
मोगाळ बाबा भयणानो तुमकां सगल्यांक देवाचे कृपेन बोल्लोली सकाळ हांव आवडयतां. आयज आमी ह्या पोरबे दिसा सृश्टी खातीर देवाक आर्गां दिता. मनीस कशें देवान आमकां ही सृश्टी एक देणें कशें दिलां. ह्या सृश्टींतल्यान आमी जायतें घेतलां, घेतांव आनी फुडाराकूय घेतल्या. सृश्टींतल्यान जायतीं देवाची बेसांवां आमी अणभवल्या. तर दिनवाशी काळजान त्रिएक देवाक आमी आर्गां दिवया आनी हें मीस सुरू करूंक सगलीं सांगाता म्हणुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी आमच्या शेतां बाटा खातीर देवाक दिनवासूंक आनी नव्या कोणसाचेर आशिर्वाद मागूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेक एकठांय जाल्या. भोव पुर्विली आनी परंपरीक ही आमची परब. आयज ही पीक देवाच्या आशिर्वादा वरवीं आमकां फावो जाता ती दिनवाशी मोनान बापाक भेटूंक आमी आयल्या. तर आमच्या वावराची समोरोपणी करून देवाक आमच्या जिविताची वोपणी कोत्ताना जशें आबेलान भुंयमेतेन पयलें पीक देवाक भेटयलें, तशें आमी आमची पिकावळ, आमचो वावर सदांच देवाक भेटोवंक आनी देवाक दिलोली सृश्टी सांबाळूंक आनी तिचो बरो परमोस करूंक ह्या मिसाचे भेटेन बापा लागीं मागुया. मोगाळ इश्टानो, सृश्टींतल्यान देवाची बेसांवां आमी दर एका दिसा अणभवता. ह्या नव्या कोणसाचेर आयज आमी आशिर्वाद मागता आसतना हें जावन आसा एक उदाहरण जातूंतल्यान देव आपलो मोग, आपलें बरेंपण मनशाक दिता. सृश्टीच्या भुंयेंतल्यान जायतें बरें आमी अणभवता. ह्या सृश्टी खातीर देवाक आमी दिनवासूंक ना. सृश्टीचे जेन्ना अपघात जातात, सृश्टीचे जेन्ना सैमीक प्रश्न उप्रासतात, तेन्ना ते सुटावे करूंक आमी प्रयत्न करूंक ना. म्हाका कित्याक पडला असलो जबाब हांवें ह्या प्रश्नांक दिला. आनी हे भाशेन सृश्टीक सांबाळपाचो जो कायदो देवान आमकां दिल्लो तो आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक ना. आनी हे भाशेन खरीं क्रिस्तांवां आमी जावंक ना. आमच्या चुकीची दूख धरुया, आमच्या पातकाचें बोगसणें मागून सगलीं सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
Pratuia. Aici misace intesau, ami magtau, nevil faria ani family pasot. Tanche intesa pavasot, ami hamisa bolidanan maguya. ह्या वेळार आमची खाजगी मागणी बापा मुखार दवरुया. पयले सुवातेर सोय घेवया देवाक आर्गां दिवंक दिन वासूंक हे सृश्टीच्या देण्या पासो. आमी दर एका दिसा सृश्टीची बरेपणां अणभवता. आमी केन्नाच देवाक हे सृश्टी पासत आर्गां दिवंक ना. होय सोय घेवया देवाक आर्गां आनी दिनवास दिवंक सगल्या बरेपणा खातीर जे आमी सृश्टींतल्यान अणभवता. आमच्या सोयमान जायते प्रश्न आसात. आमचे सोयम कोश्टवता. जायते आक्रमण ताचेर जातात. दर एका दिसा आमी जागृत जावन ह्या असल्या विशयांचे निशेध मारून आमची सृश्टी सांबाळूंक आमकां काळजीदारपण मागुया. जायते फावटी आमचो जाबाब सृश्टीच्या प्रश्नांक असो जाला, म्हाका कित्याक पडला. ही सृश्टी आमची म्हूण, ही जबाबदारी आमची म्हूण ओळखून घेवन सृश्टीच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आमकां आदार मागुया. आमच्या जिवितांत कसलोय प्रश्न आसा, कसली आडखळ आसा, पिडा रोग आसा जाल्यार तो ह्या वेळार बापाक उबारुया. भोव करून मागुया आमच्या घराब्यान कोणूय पिडेस आसा, जाणटो आसा, आतुणार आसा जाल्यार ह्या कोश्टा वेळार, आडकोळी वेळार देव तांचो सांगात जावं. सोर्वेस्परा बोऱ्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्यो गरजो समजून आमा मनशाक तुवें जमीन दिली. तिच्या फळां वरवीं आमी पोट भरूंक पावूं आनी तुजे मोहिमेक आनी सगल्यांच्या फायद्याक उपकारता ते भाशेन आमी त्या फळांचो उपयोग करूं. आमच्या सोमिया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना.
इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयले वाचप ओरोने आनी सुकलोली जमीन खुशाल जावन पाड जमीन संतोसून आनी फुलूं कोमला भाशेन तिका फुलां फुलूं ती संतोस बरी जावं आनी आनंदान भरून गितां गावन तिका दिल्ल्या लेबनाची मोहिमा कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप सर्वेस्पराची मोहिमा ती पोलेतोली देवाचो प्रताप ती देखतोली तेन्ना मेरवा भाशेन थोंटे उडटले आनी मोनाच्यो जिपो संतोसान गायतल्यो कित्याक ओरोन्यांत उदक व्हांवता कोरपल्ल्या गांवांतली जोरी फुट्टात सुकी कुड्डी जमीन एक तोळें जाता तांदळेले भुंयची जाता उदकाच्यो जोरी संतोसाचे उलास सोडून ती सियोनांत येतली तांच्या मुखामोलार सदांच खुशालकाय रोसरोसतली संतोस आनी खुशालकायेन ती भोगतली दूख आनी रोडण नाच जातली देवाचें उतर हें उपकार त्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केली हें स्त्रोत आमी हे पुरी गायतले अनेक पावटी गावया सियोनाचे गुलामांक सर्वेस्परान पोतून हाडले तेन्ना आमकां पयले तें सोंपोनशें दिसलें तेन्ना खुशालकायेन हांसली आमची तोंडां आनी आमच्या ओठांतल्यान एक सारकी सुटली गितां जशे नेगाबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक पोतून हाड सर्वेस्परा रोडण्या दुकानी वोमतात ती गोंयना गावून कोत्तात लिवणी वेता वेता दुका बरी चल्ली हातांत घेवन वोमचें बी येता येता गितां गावन आयली माथ्यार मारून कोणसाचे बुरे बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें दुसरें चिटीवेलें वाचप भावा भयणीनो हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें जो थोडें वोंबता तो थोडें लुंवता आनी जो चड वोंबता तो चड लुंवता आपलें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हणूय कित्याक जो हास्त्या तोंडान दिता ताचोच देव मोग कोत्ता तर तुमकां सगलीं देणी उत्पत दिवंक देवाक तांक आसा तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटूच दोयाळ कोरण्यो करूंक तुमकां ओगलें कितेंय आसतलें कित्याक अशें बरयल्लें आसा सोदोळ हातांत
तो दुबळ्यांक वांडटा ताचेंच बरेपण तोखतलें सोदाकाळ जो वोंप्याक बी आनी ताका पोसूंक काण जेवन दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फूल वाडयतलो सगल्या वस्तूंनी गिरेस जावं तुमचें सगळे तरेन उदार जावंक शकतल्यात आनी अशें आमचें कामा वरवीं देवाक आर्गां दिवंक पावतल्यात कित्याक ह्या पवित्र कार्याची सेवा न्हूच भावा भयणीचें गरजाक पावता बोगोर भरपूर आर्गां देवा मुखार चडशें कोत्ता हे सेवे वरवीं तुमी कोण तीं दाखयता आनी क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तुमी कशें मानून घेतलां तें आनी कितल्या उदार काळजान तांकां आनी सगल्या मनशांक तुमी आदार दितात तो पळोवन देवाक ती मोहिमा दिवंक पावता देवाचें उतर हें देवाचे उपकार सगळीं उबी रावया संवसारांत तुमकां तेवें एकठांय करूंक नाकात पूण स्वर्गार तुमकां तेवें एकठांय करात तुमचो तेवो आसा थंय तुमचें काळीजूय आसतलें सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळें हांव तुमकां सांगतां तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें वो तुमचे कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्के काडी नाकात जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय अंत्रोळा वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात ती वोपिनात लुविनात आनी कोडे बरिनात तरी तुमचो सोर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचेहून ओदीक मोलाची न्हय तर म्हणटोच आमी कितें खातेल्या कितें पियेतेल्या वो कितें न्हेसतेल्या अशें म्हणून हुस्के काडी नाकात असल्या सगल्यांची वासपूस कोत्तात ओण भावार्थी तुमकां ह्या सगल्या वस्तूची गरज म्हूण तुमचो सोर्गीचो बाप तर जाणोच पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताच्या प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेरूय सगलें तो तुमकां भरपूर दितलो
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाळ भावा भयणानो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय सृश्टीचो सांबाळ करून जेजूचो पाटलाव करूया. मोगालिशानो, आमी जर उत्पत्तीचें पुस्तक उगडलें 18वो आवेसवर 20 आनी 7 वळ, तातूंत आमकां मनशाचो जुल्म आनी ताचो अंत कसो जाता हें दाखयता. जेन्ना आबेल आनी एव ह्या सुर्गीच्या गार्डन ऑफ इडनांतल्यान तांकां जेन्ना भायर काडलीं तेन्ना देव तांकां म्हणटा, तुमच्या घाम वावरून तुमी वावर करा, तुमी ह्या धुळींतली तुमकां हांवें निर्माण केल्या आनी तुमी धुळीन पेतेल्या. मोगालिशानो, ह्या उतरांचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमकां कळोन येता कशे भाशेन मनशाची जीण ह्या सृश्टीन घोळलोली आसा. आमी आमचें आंग पळयलें जाल्यार आमकां कळोन येतलें कशे भाशेन सृश्टीचे सगळे धातू आमच्या आंगांत आसा. आमी मनशाचें बॉडी कंपोजिशन पळयलें जाल्यार 60% आमी उदकाची केल्लीं आसा आनी जे आमचे ऑर्गन्स वगैरा आहात ते सगळे प्रोटिन्स, कार्बोहायड्रेट्स ते सगळे डिकम्पोज जावन मागीर माती जाता. आमी संवसारान नदर मारली जाल्यार आमकां कळोन येतलें कशे भाशेन संवसार आख्खो 75% उदकाचो केल्लो आसा आनी दुसरी आसा ती धरती. आनी हाकाच लागून मनशाचो आनी सृश्टीचो संबंद खूब गोट. आनी हाकाच लागून आमी जेन्ना ल्हानपणांत आसले तेन्ना सृश्टी सांगाता वेळ सारूंक जण एकल्याक बरें दिसतालें. आमी आमच्या भुरग्यापणाचो उगडास करुया. पावस पडलो जाल्यार आमी सगळे शेतांनी फुटबॉल खेळूंक वेताले. थंयसर मातयेन लोवताले, पडटाले, दोंपरां फोडटाले. आनी ही जावन आसा भुरग्यापणाची सगळ्याहून म्हत्वाची आनी खुशालकायेची आमची मेमरी. आमी आमच्या गांवांत जो दोंगर वोंगर आसलो जाल्यार आमी वताचो प्रभाव पळयनासतना काण्टां, चुन्नां, चोवरां असलीं रानवटी फळां खावंक भायर सरताले आनी सांगाती इश्ट कशे ह्या सृश्टी सांगाता वेळ सादताले. आमच्या घरा कडेन नदी वेदी आसली जाल्यार आमी गरमी जाता पळय तेन्ना न्हांवपाक वेताले आनी सांगाता वेळ सारून ह्यो सगळ्याहून म्हत्वाच्यो इम्पॉर्टंट मेमरीज आमच्या भुरग्यापणार जण एकल्यान आमी अणभवल्या. मोगालिशानो, आतां जर आतांची भुरगीं आसात, ल्हान भुरगीं आसात, तांकां हे प्रश्न विचारले जाल्यार तुमी केन्ना बोरां खाल्यान, केन्ना काण्टां खाल्यान, चुन्नां खाल्यान, जाल्यार हीं भुरगीं आमकां अशे भाशेन पळयतात की आमी आतवी भास उलयतात कशी. आनी हातूंत तांचो एक गुन्यांव ना, कित्याक जो संबंद मनशाचो आनी सृश्टीचो 10 वर्सां पाटी आसलो तोच संबंद आयज आमकां दिसून येना. आमी सरभोंवती पळयलें जाल्यार आमचो समाज बदलला. उदरगतीच्या नांवान आमी जायतीं पावलां फुडें मारल्या, पूण हीं पावलां मारता आसतना आमी जायते फावटी सृश्टीचें चिंतूंक ना. आमी जायते फावटी तिका माडयल्या आनी आमचो प्रोग्रेस तिचेर बांदून हाडला. मोगालिशानो, जर हांवें तुमकां हो प्रश्न विचारलो, ह्या सृश्टीची दुर्दशा जावपाक कारण कितें? आमी जायते कारण दितले आनी जायते फावटी आमचो सगळ्यान मेन एक्सक्यूज म्हळ्यार आमचे कोण फुडारी आसात तांणी अशें केलां. मोगालिशानो, आमच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या समाजाची देखरेख करूंक जाय, उदरगत पळोवंक जाय, हें सारकें. पूण म्हाका आनी तुका ह्या समाजाची, ह्या सृश्टीची राखण करूंक देवान खेरीत कायदो घाला. आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकानूच पयल्या आवेसवरान वळ 20 आनी 8 हातून मेळटा, देवान सगल्याचेर आशिर्वाद घालो आनी मनशाक ह्या संवसाराचो कारबारी केलो. मोगालिशानो, आमी आमच्या जिवितान नियाळ करुया. ही सृश्टी बदलताली, ह्या सृश्टीचेर आक्रमण जातालो तेन्ना हांव खंय आसलो. जायते फावटी आमच्या जिवितान
आमकां एक्सक्यूज दिवपाक बरें दिसता. केन्नाय कोणें कितें विचारलें आमकां जबाब आसता. देखीक आतां सृश्टीचेर कितें जाता म्हजो जबाब कितें आसतलो? हांव बिजी आहां. केन्ना कोण सांगता अरे ह्या सुवातेचेर आमी सगलीं एकठांय जावन ह्या मुद्द्याचेर निशेध मारतली. ना, एकूच दीस म्हाका हॉलिडे आसा, ती सोडपाची. आनीक एक जबाब म्हळ्यार म्हाका कित्याक पडलां? म्हज्या भाटान तर हें जायना, आनी कोण कितें कोत्तलो? मोगल इश्टानू, संवसारान वायट कित्याक उरता? कित्याक जायतीं बरीं मनशां, बरे समाज आसलोले, बरीं शिकलोलीं मनशां अशीं म्हणटात. हो प्रश्न म्हजो न्हय, आनी कोणूय ह्या प्रश्नाक जबाब दितलो. पूण आमी म्हत्वाची वस्त विसरून वेतात ती म्हळ्यार आमी सगलीं इंटरकनेक्टेड. आमी जर इंटरनेटाचेर बटरफ्लाय इफेक्ट म्हूण हो मारलो जाल्यार आमकां कळोन येतलें कशे भाशेन खंयचोर पयशिल्ल्या गांवांत पासून एक ल्हान वस्त घडली जाल्यार तिचो प्रभाव कॅटस्ट्रॉफीक जावन आमकां पासून लागता. मोगल इश्टानू, आमी जायते फावटी म्हणटात म्हाका कित्याक पडला. आनी हो रिफ्लेक्शन फुडें व्हरपाक हांव तुमचे मुखार एक ल्हानशी घडणी दवरतलो. अशें म्हणटात की एक शेतकार आसलो आनी ह्या शेतकारा लागीं एक गोठो आसलो. आनी ह्या गोठ्यान एक उंदीर आसलो, एक कोंबो आसलो, एक दुकोर आसलो आनी एक बैल आसलो. आनी हे सगळे सांगाता जियेताले. आनी अशें जाता खंय की एक दीस हो उंदीर ह्या गोठ्याच्या दारांतल्यान पळयता की ह्या शेतकाराक एक पार्सल आयलां. आनी हें पार्सल कसलें? ह्या पार्सलान कितें तरी आपणाक खावपाक मेळटलें अशें चिंतून तो ह्या पार्सलान पळयत रावता. आनी जेन्ना पार्सल उक्तें करता तेन्ना हो उंदीर भियेता. कित्याक ह्या पार्सलान एक लातेर आसता, रॅट ट्रॅप. आनी हो उंदीर आख्खोच कासाबूल जाता आनी ह्या गोठ्यान धांवता आनी सगल्यांक आपूण सांगतलो, जागृत करतलो अशें म्हणटा. आनी पयलो तो वेता आनी कोंब्याक मेळटा. कोंब्याक विचारता, आरे कोंब्या बाबा, आमच्या गोठ्यान ह्या शेतकारान लातेर हाडला, कितें करुया? आनी हो कोंबो ताका म्हणटा, तूं म्हाका बेश्टोच बेजार करूं नाका, म्हाका सकाळ फुडें बेगीन उठून साद घालूंक जाय. तो प्रश्न तुजो, तूं पळोवन घे. उंदीर निराशी जावन फुडें वता. ताका दुकोर मेळटा. आनी जेन्ना दुकोर ही उंदराची काणी आयकता तो म्हणटा, वय म्हाका भिरांत दिसता, हांव आनी त्या लातेरान पडो. आनी तो उंदीर म्हणटा, तूं कितें उलयताय? आनी तो ताका सांगता, तूंय पिशापणां उलयताय, म्हाका आनी लातेराक कितें पडलां? तो तुजो प्रश्न, तूं पळोवन घे. मागीर बैल मेळटा. बैलूय ताका हांसता आनी ताका तसोच वच म्हणटा. आनी हो उंदीर निराशी जावन हो लातेराचो फुडो करूंक रावता. राती कितें जाता, आवाज जाता, लातेर बंद जाला असो दिसता. आनी ही शेतकाराची बायल उंदीर पडला म्हूण लातेरा लागीं वेता. आनी काळोख आसलेल्या कारणाक लागून लातेरान एक विकारो सोरोप पडलेलो आसता. ती ताका आत लायता आनी तो सोरोप तिका घांस मारता. आनी वीख चोडल्या कारणाक लागून हो शेतकार तिका हॉस्पिटलांत व्हरता. हॉस्पिटलांत व्हेलो जाल्यार तिका जोर येता आनी तिका घरा पोत्ती धाडटा. आनी आमी सगलीं जाणो, जेन्ना कोणाक जोर येता तेन्ना आमी हाडांचो वो कोंबयेच्या पांयांचो सूप करतात. आनी हाकाच लागून पयलो कोंब्याक वतात आनी जितो मारतात. बायल बरी जायना, हाका लागून जायते लोक तिका वासपूस करूंक येता. शेतकार म्हणटा, हांकां खांक जेवण दिवंक जाय. तो दुकराक मारता. निमाणे बायल मोत्ता आनी आनीक लोक येता. आनी हाकाच लागून ताका पाड्याकूय मातसो पडटा. मोगल इश्टानो, हो प्रश्न म्हजो न्हय, ह्या जबाबाक लागून हे सगळे काबार जातात. मोगल इश्टानो, ह्या काणयेंतल्यान आमकां एक खोर समज आसा. म्हाका न्हय, तें म्हजें न्हय, असलें जेन्ना आमी चिंता तेन्ना आमी आमचोच सत्यानाश करता. आयज जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता, जिवोन जेजू ह्या आल्तारार येता, सृश्टी कितली म्हत्वाची आमच्या जिवितांत ती पळोवया. आमी सगलीं सृश्टीचेर आदारलोलीं आसा. आमी कितलोय प्रोग्रेस करूं, पूण सृश्टी सदांच आमकां गरज आहा. देख घेवंक जाय जाल्यार पळयात, आतां आमची नाक बंद करून स्वास घेनासतना मातसो गोत रावात. कितलीं जाणां आमी उत्तोलीं.
मोगालिश्टानो मनीस सृश्टीचेर आदारलेलो आसा पूण सृश्टी मनशाचेर आदारलेली ना आनी हाचो पुरावो सृश्टीन आमकां जायते फावटी दिला सुनामी आयिल्ली पळय तेन्ना मनीस इतलो टॅक्नॉलॉजिकली एडवान्स जाल्लो पूण मनशाक कांय करूंक सांग आतां फाटींच कोवीड पिडा आयिल्ली ह्या पिडेकूय आमी शेणल्या तर आमी सृश्टीचो सारको उपयोग करूंक जाय मोगालिश्टानो जर आमी सांबाळना जाल्यार फुडाराक आमकां कांय उरचें ना आमी आतां कितें पळयता तें आमी राखूंक वावरूंक जाय जेजूच्या जिवितान आमी पळयलां जेजू कशे भाशेन सृश्टी सांगाता जियेलो सृश्टीक सदांच मानान रेस्पेदान वागयलो आनी सृश्टीची उपयोग करून देवाक ताणें आर्गां दिली दर एका दिसा आमी क्रिस्तांवांनी जेजूचीच ही बरी कोन्नी आमची करून सृश्टी सांगाता मोयपासान मोगान जिवंक जाय तर हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिस्सा बलिदानांत मागुया सगलीं उबी रावया ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया सोत मानता देवा सोर पदवीदारा बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारये थंय जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका खुसास जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसोबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबीत बोगताचो एकतार पातकाचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमीन आतां कांय आमची मागणी बापा मुखार दवरुया फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा बरोबर आमच्या बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाची भावां भयणींनी देवाच्या राज्याच्या वावर जबाबदारेन आनी कुशालकायेन करून देवाच्या उतराचें बी क्रिस्ती पोरचेच्या काळजांत अदीक मोपूंक पवित्र आत्म्याचें बोल तांकां मागुया आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी शेतकामती खात्याच्या जबाबदाऱ्यांनी भाजी पालो तांदूळ गंव वोमतेल्या गरीब भावां भयणांक फावो त्यो सवलती आनी दुडवांचो आदार दिवंक अशें भारताच्या शेतकामत उखलून दवरूंक बापा लागीं तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया आमच्या शेतां भाटांनी आमी बी लायला तर आमी कोश्टां आनी मेलोतीन केल्ल्या वावराक बरें पीक फावो जावंक आमच्या शेतां भाटांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं कृपा मागुया आमी सगल्यांनी आमच्यान जाता ते भाशेन झाडां लावन आसा ती शेतां भाटां सांबाळून प्रदर्शन उणें करून आमची सृश्टी सांबाळचो चालूच दवरून आमकां देवाची जाणवाय मागुया आयची परब समोर उमतेल्या नेविल फारिया आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवान आपलो सुबाम आशिर्वाद घालो म्हूण देवा लागीं मागुया
भो सुर्गीच्या दोयाळ बापा, आमी तुका आर्गां दिता आनी दिन वाचता. ही सृश्टी तुवें आमकां एक देणें कशें दिलां. हे सृश्टींतल्यान जायतीं बरेपणां आमी अणभवल्या. तूं आमचो मोग कोत्ताय आनी तूं आमकां सदांच तुजें आसणें, तुजी बेसांवां ह्या सृश्टींतल्यान फावो कोत्ताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं कांय आमची मागणी घेवन तुजे मुखार आयल्या. ती तूं दोयेन आयकून घे आनी तुका जाय जाल्यार आनी आमकां फायद्याक पडटात जाल्यार ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. कोणसा उंडो आनी सोरो पृथ्वे केल्ले गोव आनी दाखो घेवन ते गोव दळून आनी दाखो पिडून हो उंडो आनी सोरो तयार जाला. ती तयार करूंक मनशांनी वार केला आनी थोड्याच वेळान देव आपल्या आशिर्वादान ती पवित्र करून जेजूच्या मासा रोगतान ती बदलतलो. ही दानां याज्ञिकाच्या हातांत घालतना आमचो वार, कोश्ट, सृश्टी आनी सृश्टी खातीर वावरपाचे आमचे प्रयत्न बापाक उबारुया. भेटोवने वेळार गायन गावुया माल वर्धनाचो C23 पान 30 आनी 8 C23 पेज 38. Alta Baba
म्हज्या भावा भयणांनो, हें मोज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. मोगाळ बापा, तुझे उपकार आटोवन जमनीची फळां हो योद आनी दाका सोरो आनी उंडो आमी तुका भेटयता. ती तूं पवित्र कोर आनी जशें तूं आमकां जमनीच्या पिकाची बोरती दिताय तशेंच संस्कारोल्या ह्या देण्या वरवीं सासणीक जिविताक तोखता तसलीं फळां दिवंक आमची काळजां आनी मोनां सुफोळ कोर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटा. तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. मोगालिश्टानो, हो पवित्र वेळ ह्या वेळार जेजू ह्या आल्तारार खरेपणी हाजीर जाता. आमची गरज ताचे मुखार दवरुया. मागुया आमच्या सगळ्या फुडाऱ्यां पासो देशाची सृश्टीची सांबाळ करूंक, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटांतल्यान आमची उदरगत करूंक तांकां आदार मागुया. आमचीच पासत मागुया. जायतीं जाणां आमी दुडवांक लागून, आशेक लागून आमच्या सृश्टीचो आमी दुरुपयोग केला. आमी आमच्या सृश्टीचो विस्वासघात केला. आमी बोगसणे मागुया. दर एका दिसा सृश्टीच्या बरेपणा खातीर वावरूंक मोन मागुया. आमच्या घरा जी झाडां पेडां आसात तांचो सांबाळ करूंक देवाचो आदार मागुया. दर एका दिसा देवान आमकां जी जबाबदारी दिल्या सृश्टी सांगाता मोगान जिवन तिचो राखण करून आमी जो कारभार घेतला तो भावार्थान पाळूंक आदार मागुया. संवसारान सृश्टीचे जायते आक्रमण चलता. जायते प्रश्न आसात. ह्या प्रश्नाचेर आमी नियाळ करून बरो तो जाबाब सोदून हे प्रश्न सुटावे करूंक आमकां काळीज आनी मोन मागुया. जंय ओनीत चलता, जंय सृश्टीचेर आक्रमण चलता थंय निशेध मारूंक काळजीदारपण मागुया. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. Bavartaco good por gotuja. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आमच्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीर कमावल पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मारिये देवाचे माई सांगाती बेगीन धरून दोता आनी सरकाणी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नुच्या सुखान आमकां वाडय. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगलिश्तानो, मनशाक जें फुक्या मेळटा ताचो वालोर केन्नाच खबर आसना. मनीस सदांच आपणाक फुक्या मेवता ताचो फायदो काडटा.
देवान आमकां सृश्टी एक फुक्या देणे कशी आमकां दिल्या. हो जावन आसा देवाचो सगळ्यान व्हडलो देणे आमकां मनशां. तो दर एका दिसा ही सृश्टीची जतनाय करून मोगान सृश्टी सांगाता जियो आमच्या बापा ह्या प्रार्थनांतल्यान करपा मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शैली संवसाराची पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शैली संवसाराची पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शैली संवसाराची पाप काडटली, आमकां शांती दी. हो जावन आसा जिवोन जेजू, जाणें आपूण ह्या संवसारांत आसतना सृश्टी सांगाता मोगान आनी मोयपासान जिवीत जाल्लें. हेंच आमकां आमचें गोळी चीट शिकयता. आमचो संबोध जो मोडला सृश्टी सोवें तो परतो घोट करूं. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. आमचे मोदल्या कोणाक जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D1 पान 40 D1 पेज 47.
या भो मोगाळ बापा, जाणवायेच्या फळां खातीर हो दिनवासणेचो योन आमी तुका भेटयतलो. तातूंत आमी वांटो घेतल्या वरवीं जमनीर मेळना तसल्या उत्तम देणी तुजे देवीक जिवीत आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. सगलीं बसूया. भाव भयणीनो, हो दिनवासणेचो दीस आनी दिनवासणेचो काळ पयले कोणसां खातीर आमी देवाक आर्गां दिवंक वाखाणूंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. आज आमची परंपरीक कोणसांची परब, जे भाशेन आमकां मुखेल यादनीक उगडास करतालो. आमचे मदें आनी श्रिश्टी मदें व्हडलो बांदपास, व्हडली सोयरीगत आसा. देखूनच आज ही आमची खुशालकायेन भरलेली कोणसांची परब आमी संभ्रमता. तुमकां सगल्यांक, हांगा आशिल्ल्यांक, परदेसांत आशिल्ल्यांक भाव भयणांक म्हज्या नांवान पातकूर फादर जोफील, फादर ब्रिटो, फादर डॉमिनीक आनी आयचो येजमान फादर जोनस आनी फादर टोनी आलेमांव, रॅक्टर ऑफ ऑर्चेल डॉन बॉस्को, तांच्या नांवान, PPC वांगड्यांच्या नांवान, सिस्टरींच्या नांवान आनी सगल्या संस्थांच्या वांगड्यांच्या नांवान तुमकां उनुनीत फेस्ताची परबी आमी दिता. आमी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी आमकां देवान दिल्ली श्रिश्टीचेर मागता. आमचे श्रिश्टीचो मोग करुया, शेतां बाटां आमची सांबाळुया. ह्या मिसार मुखेल यादनीक फादर जोनस डिसूजा कारांजालें आतां पातकूर कसो आसा, जून म्हयन्यांत आयला, पूण रायतूरचे सेमिनारींत तत्वगिन्यानी फिलॉसॉफी प्रोफेसर आसलो, फिलॉसॉफी शिकयतालो. ताणें आपलें फुडलें शिकप मास्टर्स इन फिलॉसॉफी ज्ञानदीप पुणे हांगा केलें. ताका आमी पळोवन खुशाल. आनीक ताणें देवाचो संदेश आज आमकां दिला, ताचे खातीर आमी देवाक दिन वाजता. आनीक ताकाय फेस्ताची परबी दितना ताचेर आनी ताचे गोवळीक वावराचेर खेरीत देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आज ही परब फारीय फॅमिलीन केल्या. फारीय फॅमिली म्हळ्यार आमचो भाव नेविल, आनेत रॅन्डल वॉरन, ताच्या भुरग्यांक आमी शेबासकी दितना मार्गरीता फारिया, ताच्या आवयक, ताच्या भाव भयणांक जुदीत आनी पिटर फारिया, गुस्ताव, मिशेल, एव्रिल, एडन फारिया, मेबल, मायकल, एलोयशियस, जोशुआ दिसा, तांकां सगल्यांक आमी आज ही फेस्ताची उनुनीत परबी दिता. ती ह्या कोवीड काळा भायर ही परब करूंक फुडें सरली. आनीक जायतो तुकूस, जायतो हुस्को आनी जायती उर्बा तांणी दाखयली हे फेस्ता विशीं. बाब नेविल आनी सगळे ताचे भाव पिटर, गुस्ताव, तुमकां काळजंतान आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक भाग्योन मिंगेलेचे मजतीन तुमचेर भरपूर आशिर्वाद मागता. आज फेस्ता सुमयार थोड्या काळान आमचो ताळगांवचो पोरजोड हो पॅरिश बुलेटिनाचो खास अंक जो तयार करूंक जायत्यांनी वावलात. तांचे मदें आमचो फादर ब्रिटो, आज ताची उक्तावणी करता आमी. आनी ताचे आनी आमच्या मनांत आसा दर एक म्हयन्याक तुमकां हो पोरजोड तुमच्या घरांनी पावोवंक आनी तुमी तो वाचतो. आनी हें बुलेटीन आमच्या मदें आनी तुमच्या मदें एक सोयरीगत, एक बांदपास, इगोर्जीन कितें घडटा, घडलां, घडचें आसा ताचे विशीं आमकां आदार मेळटलो. कोण जल्मला, कोण मेला, कोणाचें लग्न जालां तेंवूय तुमकां वाचूंक मेळटलें. म्हणटच एक एक घरांत एक एक कॉपी दवरची म्हूण आमी मागता. तशेंच आज एक खास हेराल्दाचो अंक आयला, 2 पानां, मदलीं 2 पानां. आमचो भाव रोमियो हाणें
तो कस घेवन तयार केला. डॉक्टर आल्वरीन लुईस हाणें ताचेर एक आर्टिकल बरयला. तुमी तो व्हरचो हेरल्ड आयचो दवरचो आनी तुमचे गोंयच्यांक बी पाठोवचो. हे बांदपास आमचे ही परब आमची कितली वर्ताबरी आनी म्हत्वाची ती आमकां कळटा. म्हणटच हेरल्ड मॅगझीन हो पेपर तुमी घेवचो. आनी किरीत पोरबी आमचे भाव रुम्याक जाणें तोकस घेवन ही दोनूय पानां तयार केल्यांत. पोरबे समोर आतां भायर वयता आसतना आमी SSVP वांगडी आमची गांवच्या दुबळ्यां खातीर तुमचो आदार सोदतात. उदार जावया. तशेंच दोतोनीच्या भुरग्यांनी तुमकां फुलां लायलीं. आज सगल्या मिसांचेर तुमी आदार दिलो. दोतोनीच्या वावराक तुमकां संदेशकारांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिनवास आमचे कोयराक आमचो कोयर फादर जोफील डायस हाणें तांकां तयार केल्यात. तांकां आमची शेबासकी आमची पोरबी आनी दिनवास. आमचो भाव मॅथ्यू लॉपीस हो समरूम लायव्ह दाखोवपाक जाय तो कोटपूट करता आनी सगल्याक पावसो करता. बाब मॅथ्यू लॉपिसाक आमचे खास दिनवास ताचे देवाचो आशिर्वाद. दिनवास जावं कोंफ्राद आनी कुमदादीच्या वांगड्यांक जाणी खांद मारलो आयचे पोरबेक तांकां दिनवासतना तांचे देवाचो आशिर्वाद. आनी पवित्र सभेचो वावर आमचे ताळगांवचे पवित्र सभेचो वावर सगल्यांचो वावर. आनी तातूंत मदें खास खांद मारपी कोंफ्राद आनी कुमदाद आहलेच. आतां मातशें सवकास जालें. म्हजो उलो आज ह्या फेस्ताच्या दिसाक सगल्यांक कोंफ्रादींक कुमदादींक तांणी इगोजेच्या वावरांत आपणाचो तेंको आनी आपली हाजीरपण दाखोवंक. न्हूच फकत गूड फ्रायडे सांतूस पासूस तेन्ना सामिंगलेचें फेस्त तुजाय सायबणीचें फेस्त ना. दिसा दिसपट्टी जायतो वावर आहा इगोजेचो. आनी ह्या वावरांत आमचे कुमदाद आमची कोंफ्राद आनी सगलीं फिरगोजकार आमी एक. म्हणटून एका वावरांत 5 बिगार न्हय 5 कूर न्हय आमी येता वेता. जें कितें घडटा ताळगांव तें उरतलें हांगा. आनी तातूंत आमकां सगल्यांक भाग आसा. आमकां सगल्यांक सहकार आहा आनी आमकां सगल्यांक जबाबदारी आहा. इट इज नॉट जस्ट द हेडेक ऑफ द पॅरीश प्रिस्ट. एनी वर्क ऑफ द पॅरीश इट इज ऑफ ऑल पीपल. आनी खास असले जोमे आसात ते जोम्याक. म्हणटच म्हजो आज फेस्ताचो उलो सगल्यांक कोंफ्रादींक कुमदादीच्या वांगड्यांक कुमदादीक ताळगांवचे हो गांव आमचो सगल्यांचो. आनी आमी जे इगोर्जेन काम करूंक येता आमी ताळगांवकार. आमी इगोर्जेंतले भायर गेले तेन्ना मागीर ताळगांवकार न्हू आमी. पूण जंय वेळार आमी आसा वी बिलोंग टू द पॅरीश ऑफ तालिगांव. जायते फावटी दुसरो लोक आमकां विचारता फादर तूं आजून तालिगांव आसा. आनी आमी हय म्हणटा. तांकां दिसता आनी खंय पावले म्हूण. जुनाच्या म्हयन्यान ट्रान्सफर जाता. आमचे विचारतात फादर तूं आतां खंय आसा. आनी आमी अभिमानान ताळगांव म्हणटा. म्हणटूच हो अभिमान आमकांय न्हय तुमकांय. आनी देखून जायतो वावर आसा. सिमितेरीचो वावर आसा. आमच्या मुखेल हॉलाचो वावर आसा. साक्रिस्ती हाचो वावर आसा. ही 3 स्वप्नां आनी ह्या विचार म्हज्या मनांत आनी काळजांत आसात. आमची सिमितेर एकदम बरी जावंक जाय. आमची साक्रिस्ती धाकटी आसा व्हडली जावंक जाय. आमचे हॉल व्हडलें हॉल तें आनी 2 कोटी तरी जाय हॉलाक. म्हणटूच 5 बिगार घेवन वचो ना. हें सिद्ध करता तुमकां. 5 बिगार कितेंच घेवन वता. हांवें म्हजें बॅग हाडलां तें घेवन गेलो. जें कितें करता तें हांगा उरता. देखून सगल्यांचो वावरो ताळगांवकाराचो वावर कुमदादीचो वावर कोंफ्रादींचो वावर सगल्यांचो वावर. आनी ही जबाबदारी आज हांव केरीत भशेन सगल्यांक उलो मारून म्हणटा वी द पीपल ऑफ तालिगांव वेन वी कम टुगेदर वी अचीव अ लॉट. म्हणजे आमच्या पुर्वजांनी केलां 478 years ऑफ आवर फेथ जर्नी. 478 years. लांब दीक
भवार्थाची आमची वाट आनी वियाज हें मंदिर आमकां उगडास करता. So when we enter this church, we must feel proud. All Taligaonkars must feel proud of entering this church, temple of God. 478 years of faith journey. म्हणटच हो उलो तुमकां सगल्यांक हो वावर फुडें व्हरुया आनी आमची फिरगो जिवाहाळ करुया. आज सांजे 4 वाजता क्लब सामिगेल इंटरवॉर्ड फायनल मॅच. पयली बायलांक आनी उपरांत दादल्यांक. क्लब सामिगेल तुमकां आमंत्रण करता सगळीं ह्या फुटबॉलांत वांटो घेवया. तशेंच 8 वाजता तालिगांव कम्युनिटी सेंटरांत तियात्र आसा. आमचो भाव पिटर वाज आनी कास ब्रोयला एस ते जिविताचे रस्ते आमचे गांवचे कलाकार तातूंत वांटो घेतात. आमी येवया, आमचीच ती तांकां उर्बा दिवया. आनीक उपकार करून सगल्यांनी वेळार येवं. 8 वरांचेर आमी धाकटुले मागणी करून 8 वरांचेर हो तियात्र सुरू करतले. तिकेटी आसतल्यो, धाकटू तिकेटी दवरल्यात 100 रुपया. कोणा लागीं ना जाल्यार देखून येयात. तिकेट काडूंक जायना समजुया 100 रुपया हाडूंक नात हाडनात येयात, कांय जायना. कित्याक धाकटुले 100 रुपयांचो कोर्स दवरला. जायतो कोर्स आसा, बँड आसा, पड्डे आसात, लायट्स इफेक्ट्स आसात, सावंड आसा, हांकां सगल्यांक फारीक करता. ताचे खातीर हे 100 रुपया धाकटुली तिकेट दवरलेली. ना जाल्यार देखून जाता पूण येवचें. फाल्यां आमची एक भयण अंतोल्ल्या मारिया कार्मेली नमिनेजीस तिचो इंत्योर आमचे इगोर्जेन 4 वाजता. ऑगस्टाचे 24 बुधवारा दिसाक परपेच्युअल सोसायटीची 10 बुधवारांची भोगती आमी सुरू करता. 10 बुधवार 10वो बुधवार परब तेर्स 5:30 आनी 6 मीस. वाड्यांनी सेवादोर मिसाचो सेवादोर करूंक तेर्स करूंक घातलेलीं आसात. उपकार करून त्या वाड्यांतल्या PPC वांगड्यांनी लिटर्जी येवन व्हरची. भुरग्यांकूय नोवेनाक हाडची. 24 मांडावळ करूंक सांतिस्म वयताले नागाळी केवणे. सांतिस्म वयताले नागाळी केवणे. ऑगस्टाचे 25 ब्रेस्तारा दीस सगळे तरणाट्यांक घडोवन हाडटा कम एंड सी एन इवनिंग विथ जीजस 5:45 to 7:45. सगळे तरणाट्यांनी येवंक आनी दुसऱ्यांच्यानी येवं येता. फाटीं रावन मागणी करूं येता. पवित्र ओर जाता पयलें आनी मागीर तरणाट्यांक एक उलोवप. हे फावटी फादर सावियो डिसुजा डायरेक्टर ऑफ डायसिजन यूथ सेंटर मडगांव सावन येतलो. डायसिजन यूथ सेंटराचें खातें मडगांव आसा. तो हांगा येतलो आमचे बराबर. आमी येवया सगळीं भोव करून तरणाटी तांकां उलो मारता. लेट अस ऑल कम एंड स्पेंड एन इवनिंग विथ जीजस. फुडल्या आयताराक 6 ते 8 बायबल कोर्स. आमी बायबल कोर्स खुशालकायेन सुरू केला. उपकार करून तातूंत वांटो घेवया. हे फावटी आमी शिकता द मिरेकल्स ऑफ जीजस. मिरेकल्स ऑफ जीजस सांजे 6 ते 8 जे इगोजेचे हॉलांत जातली. 6 ते 8. ऑगस्टाचे 30 तावन मोंत साहेबांची नोवेना सुरू जातात. ह्या वर्साक फादर मारियान डिकोस्ता 10 दीस देवाचें उतर परगटतलो आनी सोडवणीचो इतिहास आमकां दाखयतलो. सोडवणीच्या इतिहासाचेर हो नियाळ जातलो. पयले नोवेनाचे तीर्थ जातलो. मागीर नोवेनाचे मीस जाले उपरांत आमी हो सेर्मांव सोडवणीच्या इतिहासा वयर जातलो. नोवेनाचे मिसां कोणा भेटोवंक सोदता तांणी वांटो घेवचो आनी नांव दिवची ऑफिसान. आनी भुरग्यांनी हे नोवेन भुरग्यांचें दोतोनीच्या भुरग्यांचें नोवेन. त्या दिसांनी गणेश हॉलिडे आसतल्यो. सगल्या आवय बापायक उलो भुरग्यांक नोवेनाक धाडची. मिसांत तांणी वांटो घेवचो. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक आनी सोनवारा दिसा इगोर्जेची सफाई करूंक पयले मीस 6:30 पोसरेंबाट 8 मीस माशेजाले मरोड आनी सांजे 5:30 मीस फ्रांजाले जिल्लाले मरोड. असो एक घेता. सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमचो बाब एंटनी ह्या इगोर्जेन जायतो वावुरता ताका आमचे PPC वांगड्यांनी सेवा दवरमान सगल्यो वस्तू केल्यात तांकां आमचे सगळे संदेशकारांक आनीक दुसऱ्या SSVP आनी दुसऱ्या खात्याच्या वांगड्यांक बरे भाशेन
मिसाची मांडावळी करपाक आदार दिल्ल्याक देव बरें करूं. आतां आमी उबी रावन निमणो आशिर्वाद घेवया. मातशें बसचें. आमचो भाव कितें तरी सांगूंक सोदता आमकां फेस्तकार. Good morning, everyone. We, the Faria family, are grateful to the Almighty God for blessing our land with the bountiful crop. We give thanks to the hands that have toiled for the benefit of humanity. I would like to thank our parish priest, Father Cipriano, assistant parish priest, Father Jofil, and Father Jonas for celebrating this Mass and blessing the harvest, and all the priests present for the service. We would like to thank the altar servers, the choir, decorators, and all the people who have helped in this occasion in each and every little way, not forgetting the Gaonkas and the parishioners. On behalf of the Faria family, I would like to wish everyone, each and everyone, a joyous and happy harvest feast. Thank you. फादर लागीं मागता ताळगांवचो पोरजोळ हाची उक्तावणी करूंक हाचे रिलीज करपाक हाचो मॅगझीन. सगळीं उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात सृश्टी सांबाळूंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओड